नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. रामदेव बाबाचो बीजेपीक तेको आप आनी काँग्रेसीक केली की कोंत. दिल्ली आश्वासना पुराय करूक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक रामदेव बाबान दिलो 3 म्हयन्यांचो प्राज. व्हीव्हीआयपी चॉपर डील स्कॅमाचे चौकशेत सीबीआयक जबानी दिवंक गोयचो राज्यपाल तयार. अनौपचारिक चर्चेत राज्यपालान प्रुडंटाक दाखयले उलोवन. खासा रिपोर्ट. मवाळ विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून नावां दवरतात, मात भ्रष्टाचाराचो दाग लागूंक दिलो ना. 75व्या वाडदिसा प्रुडंटाकडेन खासा मुलाखतीत राणीन उक्तायली राजकीय निवृत्तीची इत्सा. लैंगिक अत्याचाराच्या केशीत तरुण तेजपालाक आनीक 14 दिसांची न्यायालयीन कादय. क्रायम ब्रांचीची सुत्रां म्हणटात तेजपाला आड चड करून सप्तक भरात आरोपपत्र. आम आदमी पार्टीची कार्यपद्धत कांय लोकांक मानवता, कांय जाणांक वता कोंत्र. पार्टी आवडू वा ना आवडू, राष्ट्रपती सावन मुख्यमंत्र्या मेरेन कोणाकच दखल घेवप चुकना. आनी लुझोफोनियांत हुशूंत गोंय भारताक 2 भांगरा पदकां. बास्केटबॉलांत गोंय भारताक भांगरा पदक. आंगोलाक मारले फायनलीत. फाल्यांच्या समारोप सुवाळ्याची तयारी पुराय. खबरो विस्तारान. लोकसभेत आम आदमी पार्टी फक्त 5 ते 10 सीट काडटली. काँग्रेसीक 50 ते 60 वयर मेळचे ना असो योगगुरू रामदेव बाबाचो अदमास. दिल्ली सरकार करतना आपान बीजेपीचो तेंको घेवपाचो. आपान सध्या सान्न काडून काँग्रेसीच्या हातान दिल्या. आता भ्रष्टाचार कशे ना करतले असो प्रस्न रामदेव बाबान केलो. बेकायदेशीर मायनिंगात घुसपल्ल्यांक भितर उडोवचे. दिल्ली आश्वासना सरकारान 3 म्हयन्यांत तडीक लावची. शिक्षण माध्यमात सरकारान इंग्लिशीक 3रे सुवातेर दवरपाची अशेंय तो मिडियाकडे उलयतालो. रामदेव बाबाक पणजे बीजेपीचे कितलेशेच मंत्री, आमदार आनी फुडारी मेळून आयले. आज सुबह यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले और मैंने उनको इन सब मुद्दों की याद दिलाई. हमें आश्वासन दिया है कि इस बार कि इस लोकसभा चुनाव से पहले कुछ 5-7 बड़े मगरमच्छ जिन्होंने गोवा को लूटा है उनको वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएंगे. इलीगल माइनिंग करने वालों को सबक सिखाएंगे. तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें. ये जो मध्यम मार्ग के नाम पर तुष्टीकरण ठीक नहीं है. समझौता नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से मूल्यों के साथ. पहले स्तर पर भरोसा होता है, दूसरे स्तर पर फिर संघर्ष होता है. हम तो भरोसे पर काम करते हैं और जब भरोसा टूटेगा तो फिर दूसरे बारे में सोचा जाएगा. अभी भरोसा देखने के लिए 2-3 महीने का तो टाइम देंगे और नरेंद्र मोदी के सिवा देश को कोई स्थायी और मजबूत सरकार नहीं दे सकता. जिस तरह से कांग्रेस लोगों का विश्वास खो चुकी है और इस बार के इलेक्शन में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही हारने वाले हैं और कांग्रेस 50-60 सीटें पाने वाली है मुश्किल से. देश को राजनीतिक विकल्प देगा कौन? मोदी के सिवा किसी में दूसरे में मादा दिखता नहीं है और एक स्थायी और मजबूत सरकार देश को मिले इसके लिए हमने मोदी को मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया है. ये कोई चेला चेली का खेल नहीं है. कहाँ केजरीवाल वो खूब बेचारा खत्म हो गया क्योंकि कथनी और करनी में एक रूपता नहीं रही. जो कहते हैं उसके विपरीत आचरण करते हैं. पहले बोला ना किसी का समर्थन देंगे ना लेंगे और अपनी झाड़ू कांग्रेस के हाथ में पकड़ा दी. हमसे सलाह लेते तो हम बीजेपी को उनका समर्थन देने के लिए तैयार कर देते. व्हीव्हीआयपी चॉपर डील स्कॅमाचे चौकशेत जबानी दिवंक आपली कसलीच हरकत ना अशें गोंयचे राज्यपाल भारतवीर वांचून स्पश्ट केलां. आयतारा प्रजासत्ताच्या दिसा राजभवनाचेर दवरिल्ल्या हायटी वेळार राज्यपाल प्रुडंटाकडेन 15 मिनटां ह्या विशयाचेर अनौपचारीक रितीन उलयले. 2 राज्यपालांची जबानी घेवंक दिवची म्हण सीबीआयचो अर्ज राष्ट्रपतीच्या कचेरे मेरेन पावला म्हणून राज्यपाल वांचू ताचेर औपचारीक उलोवंक शकना. हो चॉपर वेव्हार जाला तेन्ना वांचू एसपीजीचे मुखेली आशिल्ले. राज्यपाल भारतवीर वांचू व्हीव्हीआयपी चॉपर डीलाच्या केसीबद्दल उलयले. सीबीआय हे प्रकरणात गोयच्या राज्यपालांची जबानी घेवंक सोदता. तांणी हे विशीं राष्ट्रपती सचिवालयाकडेन तांचें मत विचारलां. ही डील जाली तेन्ना भारतवीर वांचू एसपीजीचे मुखेली असले
आनी डील करपी समितीचे एक्स ऑफिशियो वांगडी म्हूण तांणी काम पळयल्लें. हो बोवाळ जाले उपरांत राज्यपाल वांचू पयलेच फावट मिडिया कडेन अनौपचारीक रितीन उलयले. तांचें मत आमी तुमच्या मुखार हाडटात. ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी चॉपर डील केशीन जबानी दिवपाक कसलीच हरकत ना. आपल्या जबानीन जर सीबीआयच्या तपासाक मजत जाता जाल्यार आपल्याक जबानी दिवपाक आनंद जातलो. जबानी घेवपाक मेळटा काय ना हाचेर सीबीआयन केल्लो अर्ज राष्ट्रपतीच्या कार्यालयान आशिल्ल्यान ताचेर हांव अधिकृत वक्तव्य करपाक शकना. सध्या सीबीआयन केल्ल्या अर्जाचे फाटभुंयेर राज्यपालांचे हे भुमिकेक खूब म्हत्व आयला. राज्यपाल वांचू हांकां सामके मनमेकळे आनी लोकतंत्रीत स्वभावाचे व्यक्तिमत्व म्हूण वळखतात. राज्यपाल आसूनय जबानी दिवपाची तांची तयारी म्हणल्यार तांच्या ह्याच स्वभावाची देख अशें तांचे लागींचे उलयतात. गोयचे राज्यपाल भारतवीर वांचू चॉपर डील स्कॅमा विशीं पयलेच फावट प्रुडंटाकडे इनफॉर्मली उलयले. तांचे उलोवण्यांतल्यान दिसता की सीबीआयक स्टेटमेंट दिवपाक तांकां कसलीच हरकत ना. मात मॅटर राष्ट्रपती भवनांत आशिल्ल्यान तांचेर ते ऑफिशियल स्टेटमेंट करपाक शकनात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. आपल्याक मवाळ विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटात, मात भ्रष्टाचारी म्हणपाचे धाडस कोणाकच जावचे ना अशें प्रताप सिंग राणे म्हणटा. 75व्या वाडदिसा निमतान तो खासा प्रुडंटाकडे उलयलो. कदंबा सुरू करतना आपल्याक आपल्याच लोकांकडच्यान आयकुचे पडले, पूण आतां कदंबा शिवाय चलना अशें तांणी सांगलें. सक्रीय राजकारणांतल्यान रिटायर जावपाचो तांचो विचार चल्ला. 1972 सावन राणेन विधानसभेत मंत्री, मुख्यमंत्री, सभापती आनी विरोधी पक्ष फुडारी अश्यो सगळ्यो भुमिका यशस्वी केल्यात. आज तेजे 300-400 बसीस बरे वोलो बसीस सुद्दां आसात. कदंबा बस म्हणजे म्हाजेर कंप्लेन करूंक खूब लोक वयताले. आमच्या पक्षांतलेच आमदारय थोडे बोवाळ घालताले. प्रत्येकाक चीफ मिनिस्टर जायचे दिसता तेन्ना अशा एका विरोधाक तोंड दिवंक जाय. केन्नाच कोणी आरोप केलो ना की करप्शनचो. पॉलिटिकल एथिक्स जाय. आरडाओरड करप, भायर सरप, नाल्यार जी स्पिकराची जे हे पोडियम आसा थंय रावन वचप, तसलें हांव करिना, केन्ना करून येवंकूच ना. राजकारणांतल्यान निवृत्त जावपाचो विचार आसा, परंतु एक्टीव राजकारणान हांव सहसा आज नवी पिढी जी आसा तेंच्या कडेन सोडूंक जाय. आय एम ए पार्टी मेंबर, आय रिमेन ए पार्टी मेंबर. कितें काम दिलें जाल्यार करपाचें, पूण आय फील दॅट नाव आय शूड लूक आफ्टर माय ओन सेल्फ, एन्जॉय वॉट आय वूड लायक टू डू. तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कादय पणजेच्या 17 न्यायालयान आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. मंगळारा ताका कादय वाडोवंक कोर्टा मुखार हाडिल्लो. क्रायम ब्रँचीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण येता ते सप्तकभरांत तेजपाला आड आरोपपत्र घालतले. 30 नोव्हेंबरा सावन तेजपाल कादयेत आसा. तेहलकाच्या आपल्या बरोबरचे एके पत्रकार चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केलो म्हण तेजपालाचेर आरोप आसा. आतां घेवया एक वेवसायीक विसो.